गोंयांत गुन्यांवांचें प्रमाण वाडटा तशेंच गन कल्चर बलात्कार खून तशेंच हेर तरेचे गुन्यांव हांगासर वाडपाक लागलो असो आरोप आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अमित पालेकर हाणें केला. रेंव काडपाक गोंयांत बंदी आसतना रेंव माफियांक गोंयांत वाडपाक लागला अशी प्रकरणां न्यायालयांत आयले उपरांत सरकारान फटीची प्रतिज्ञापत्रां दिवन न्यायालयाच्या दोळ्यांक पानां पुसला असो आरोप अमित पालेकर हाणें केला. क्रायम सीन आज गोंयांत वेगवेगळ्या तरेन वाडत आसा. गन कल्चर has become a common factor in Goa. खून, बलात्कार, ड्रग्स आणि तातूंत भितर आज एक गोष्ट दिसून आयल्या ती म्हणजे सँड माफिया. आता हो सँड माफिया हो प्रश्न आसा, म्हाका खबर ना गोंयकारांक खबर आसा काय ना, जाल्यार हायकोर्ट इज सीज्ड ऑफ दीस मॅटर. हायकोर्ट इज मॉनिटरींग दीस मॅटर आणि गोवा पुलीस, गोंयचे सरकार, गोंयची वेगवेगळी डिपार्टमेंटां इन्क्लुडींग मायनिंग डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या तरेन हायकोर्टाक पानां पुसत असतात, एफिडेविट्स फायल करता वेगवेगळ्या तरेची फटींगपणाची की एवरीथींग इज अंडर कंट्रोल. आणि अशें आसतना आमकां दिसून येता की इट हॅज लेड टू अ मर्डर ऑफ अ लेबरर, नॉट ऑफ अनदर मायनिंग माफिया. इट इज जस्ट अ टीप ऑफ एन आयसबर्ग. ते कितें बारीक गोष्ट न्ही की जी चोरली आनी बॉल्सान घालून गेलो. सँड ही आमच्या प्रत्येक गोंयकाराची ताचेर हक्क आसा. ताची चोरी जाता, ताचे खातीर बोट वापरता, ताचे खातीर ती पयस व्हरपाक ट्रक वापरता. प्रत्येक पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीन हें घडटा. अशें आसतना जर हें पुलिसांक दिसना आनी दिसता जाल्यार ताचेर कांय कारवाय जायना आनी मर्डर जावपा सारकी परिस्थिती गोंयांत येता जाल्यार हाचे खातीर गोंयचो होम मिनिस्टर, who is also the chief minister of Goa, is responsible. He should have immediate